केन्ना कायदो हाडटात तेन्ना लोकां बऱ्याक पासत हाडूंक जाय, तो लोकांक फटोवपाकच न्ही. कायदो हाडटात तेन्ना कोणा पासत तो कायदो हाडटात ते तांकां फोंडां घालपाक केन्ना चिंतपाचें न्ही. तुवें पळयत जाल्यार बील हाडलें तेन्ना हांव उलयता तेन्ना हांवें सांगलां तांकां रेग्युलरायज करपाक म्हाका कसलें ऑब्जेक्शन ना. तूं पळय मगे फर्स्ट सेंटेन्सान आनी हांवें सांगलां ह्या लोकांक गरज आसा आदार दिवपाक म्हूण सामकें कायद्यांनी मांडून घालूंक जाय, कित्याक तेन्ना मागीर खरें बेनिफीट येतलो आनी फॉल्स होप, फॉल्स आश्वासन नासतलें. Honourable Speaker, I oppose this amendment because in my respectful submission, this amendment is not intended to help those people who are illegal encroachers on the Comunidad land. In fact, it will do a great disservice to them. It will put them in a trap and it will finish them. हांवें पयलें तुमी पळयलें आसतलें हांवें 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाचले, पॅराग्राफ्स तेजे वाचले आनी हांवें दाखयलां की सुप्रीम कोर्टान सांगलें की रेग्युलरायजेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार इलिगल आहात ते सगळे सुप्रीम कोर्टान सांगलां दॅट दे मस्ट बी डेल्ट वीथ एन आयर्न हँड, म्हणलें माफी पासून करपाचें न्ही म्हूण. आनी हिमाचल प्रदेश हायकोर्ट जजमेंट हांवें तो लेटस्ट 5 तारखेर ऑगस्टाचो हांवें तो वाचलो. 2 पॅराग्राफ वा 3 पॅराग्राफ हांवें वाचले थिंगातले 2 पॅराग्राफ आनी थिंगा हांवें दाखयलां रिजनींग हायकोर्टाचो आनी मागीर हांवें सांगला पासून ते कायदो हाडलेलो सरकाराचे जमनीचे हिमाचल प्रदेशान कायदो हाडलो सगळे इलिगल कन्स्ट्रक्शन लिगल करपाक हायकोर्टान क्वॉश केलें आनी एक टायम फ्रेम दिलें ते सगळे इलिगल कन्स्ट्रक्शन काडपाक. सो आतां कितें पळय एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ते एकल्याच्या जमनीचेर ना, म्हणल्यार हांवें म्हगे जमनीचेर कितें इलिगल केलें जाल्यार कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना जाल्यार हांवें बांदलें जाल्यार ओ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसून हांवें मातशें मायज बांदलें ओर आनी एक फ्लोर घायलो तें वेगळें. म्हूण हो कितें हो हिशोब हिंगा हे लोकांनी तेंचे जमनीचे बांदलो ना म्हूण दुसऱ्याचे म्हणल्यार हो दुसरो कोण कोमुनिदाद. सो आतां जमीन कोमुनिदादी जाल्यार आमी तो कोमुनिदाद भाटकार जालो, ते भाटकारा फुडें वचोन आमी कायदो हाडूंक जाय की ते आमकां सपोर्ट करतले आनी आमकां रेग्युलरायज ते आमकां दितले. हें टावन प्लॅनिंग फुडें लँड रेवन्यू कोड तसले हें वायोलेशन न्ही, हे पासून ओनरशीप रायट्स आसा. सो एक पाटी तुवें कायदो हाडलो कोमुनिदादीक पावर दिवन आनी कोमुनिदाद खुश आसात आनी कोमुनिदाद तुमकां माफी करतले हे सगळे रेग्युलर जातले आनी कोमुनिदाद वय म्हणलें जाल्यार दुसरे कोण बायलो आसा तो म्हणलो कोमुनिदादचो मेंबर न्ही आनी कोण स्ट्रेंजर दुसऱ्या गांवाचो तुगे एनिमी पासून जाल्यार तेणे पासून कोर्टान वचून चॅलेंज करूंक जायना, फकत कोणें करूं जाता कोमुनिदादेन. म्हूण तूं जाणा केन्ना तूं आतां एक तुगे भाट आसा तूं विकूं सोदता तें तूं विकूं सोदता तेन्ना तुवें ना म्हणलें जाल्यार तुवें रिजन दिवपाक नाका. तो मनीस तुजे फुडें येयलो तो सांगपाक म्हाका तुगे नाक बरो लागना, हो तुगे बापूय म्हजी एनिमी आशिल्लो, हो तुगे आवयक म्हाका कितें गाडी मारली, अशें करून कांय ना, कांय सांगपा नाका. तुवें डायरेक्टली ताका सांगूं जाता सॉरी आय डोंट वॉन्ट टू सेल माय लँड, रिजन सांगपा नाका. आतां हे कायद्यान कितें केलें हे बिलान कोमुनिदादीन कन्सेंट दिवपाकूच जाय म्हणलां आनी कोमुनिदाद कन्सेंट दिना जाल्यार ते एन्क्रोचर आहा तो ताका अपील दिला एडमिनिस्ट्रेटर फुडें वचपाक आनी एडमिनिस्ट्रेटर पासून ना म्हण जाल्यार रिविजन सरकारा फुडें. म्हणल्यार तूं आतां तुगे बाट विकूं वयता जाल्यार आनी तुवें ना म्हणलें जाल्यार तो मिनिस्टर फुडें वयतलो आनी मिनिस्टर तुका सांगतलो ऑर्डर करतलो वीक म्हणून, नाल्यार तूं ना जाल्यार मागीर तूं कलेक्टरा फुडें वयतलो आनी कलेक्टर तुका ऑर्डर दितलो वीक म्हणून. कसलो कायदो देखून हें सगळें बसोवपाक सामकें हांवें म्हणलेलें तेंगे कन्सेंट बरें करून घेवपा जाय, कित्याक एक पाटी ते बरें करून तुमकां कन्सेंट दितात तुमगे सगळें लिगल जातलें. म्हूण तुमी एक कायदो हाडून कोमुनिदादीची जमीन सरकार कायदो हाडटा चोरपाक तुका दिसता कोमुनिदाद अग्री करतले मांडून घेतले. सो हे देखून हो पयलो फंडमेंटल इशू हेजेर
कोर्टां वयता तेन्ना हेजेरूय पडटलो.